नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पाकिस्तानाच्या कुरापती उपरांत भारतान हेरॉप ड्रोनान केलो हल्लो. पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम केली नष्ट. भारताच्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाच्या शीम वाठारांत गोळीबार. भारतान आंतरराष्ट्रीय शीम केल्या सील. पंजाब राजस्थानात हाय अलर्ट. दिसतकूच गुळी घाला. शीम सुरक्षा दळाक आदेश. कला अकादमीच्या कामाच्या नूतनीकरणाच्या त्रुटींचो अहवाल टास्क फोर्स समितीन मुख्यमंत्र्याक केलो सादर. दुरुस्ती कामाक बेगीनूच सुरवात करपाचें मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. श्रवण वरवीं खून प्रकरणात तिनूय दुबावितांक आनीक 14 दिसांची पुलीस बंदखण. 22 मेक जातली फुडली सुनावणी. लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलार आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसैनाक सशर्त जामीन मंजूर. भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान केल्ली कारवाय. चारधाम यात्रेक वचपी भक्तांचे हेलिकॉप्टर उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी गंगनी लागसार कोसळ्ळे. सुमार 5 जाणांक मरण, 2 गंभीर जखमी. आता खबरो विस्तारान. पाकिस्तानाच्या मिसाईल आनी ड्रोन हल्ल्या उपरांत भारतानूय जशाक तशें प्रत्युत्तर दीत पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम नष्ट केली. पाकिस्तानाचे कुरापती उपरांत भारतान हेरॉप ड्रोनान तांकां प्रत्युत्तर दिलें. पळयात पुराय बातमी. भारताच्या हवाई हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानान भारताच्या पंजाबात मोठ्या प्रमाणात मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले केले. पाकिस्तान मिलिटरीन अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपूर, भटिंडा, चंदीगड, नल, फलोदी, उत्तरलाई आणि भूज वाठारांतल्या सैनिकी तळांक मिसाईल आणि ड्रोनांचो वापर करून लक्ष्य करपाचो यत्न केलो. पूण भारतीय एअर डिफेन्स सिस्टमान पाकिस्तानाचे हल्ले निष्क्रिय केले. उपरांत भारतान हेरॉप ड्रोनाचो वापर करून केल्ले कारवायेत पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम AQ-9 नष्ट केली. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था. यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया. साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा. 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया. इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया. इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है. Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोटार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकव्याप्त काश्मीरात केल्ल्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाच्यो कुरापती सुरूच आसात. ताका लागून भारतीय शिमेलागीं आशिल्ल्या राज्यांक हाय अलर्ट दिला. राजस्थान, पंजाब आनी जम्मू काश्मीर हाय अलर्ट मोडार आसात. ह्या राज्यांतल्या पुलिसांच्यो सगळ्यो सुटयो रद्द केल्यात. तशेंच सार्वजनीक कार्यावळींचेर बंदी घाल्या. पळयात पुराय बातमी. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरात हवाई हल्ले करून दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. ते उपरांत पाकिस्तानान भारतीय शिमेर मोठ्या प्रमाणात गोळीबार तशेंच मोर्टार हल्ले सुरू केल्यात. पाकिस्तानाच्या हल्ल्यात आतां मेरेन कितल्याशाच लोकांक मरण आयलां. पाकिस्तानाच्यो कुरापती सुरूच आशिल्ल्यान शीम वाठारांत हाय अलर्ट जारी केला. राजस्थान आणि पंजाब हाय अलर्ट मोडार आसात. ह्या राज्यांतल्या पुलिसांच्यो सगळ्यो सुटयो रद्द केल्यात. तशेंच सार्वजनीक कार्यावळींचेर लेगीत बंदी घाल्या. राजस्थानची 1037 किलोमीटरची शीम पाकिस्तानाक तेकून आसा. ह्या राज्याची शीम पुराय सील केल्या. तशेंच कांय संशयास्पद बाबी दिसून आयल्यार सीमा सुरक्षा दळाच्या जवानांक शूट एट सायट असो आदेश दिला. तशेंच राजस्थानाच्या मळबात फायटर विमानां गस्त घालतात. ताका लागून जोधपूर आनी बिकानेर विमानतळां बंद दवरिल्ल्यात. सुखोय 30 जेट्स गस्त घालीत आसा. बिकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर आनी बारमेर जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद दवरिल्ल्यात. ते भायर पुलीस आनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्यो सुटयोय रद्द केल्यात. आपतकालीन परिस्थितीत तांकां दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाची तयारी दवरल्याची म्हायती मेळ्ळा. तशेंच शिमेलागीं ड्रोन विरोधी यंत्रणाय सक्रीय केल्यात. सात मेयाक पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू काश्मीरातल्या 9 दहशतवादी तळांचेर एअर स्ट्रायक केल्लो. ऑपरेशन सिंदूर अजून सोंपूंक ना. जर पाकिस्तानान आक्रमक भूमिका घेतली जाल्यार आमी खर प्रत्युत्तर दितले अशी शिटकावणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कामाच्या नूतनीकरणांतल्यो सगळ्यो त्रुटी पयस करून दुरुस्तीच्या कामाक बेगीनूच सुरवात करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या त्रुटींचो अहवाल टास्क फोर्स समितीन मुख्यमंत्र्याक दिलो. अहवाल दिल्या उपरांत टास्क फोर्स समितीचो अध्यक्ष विजय केंकरे पत्रकारां कडेन उलयलो. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा उपरांत अकादमीत जायत्यो तंत्रीक अडचणी येताल्यो. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना, कामात भ्रष्टाचार जाला अशे जायते आरोप जाताले. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्यो सगळ्यो गजाली विचारांत घेवन टास्क फोर्स समिती नेमिल्ली. हे टास्क फोर्स समितीन कला अकादमींतल्या त्रुटींचेर अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्र्याक दिलो. आतां भौशीक बांदकाम खात्या वांगडा बसका घेवन दुरुस्ती तशेंच तंत्रीक अडचणी पयस करपाचें काम हातांत घेतलें खंय. कला अकादमीच्या टास्क फोर्सान आयचो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला. तो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत ताची पुराय मिटींग ही हेज्या बरोबर फाल्यां जातली. काय नाही, सीएमा कडेन मिटींग जाली आनी आमचो जे कितें कला अकादमीक लागून ताजें कन्स्ट्रक्शन आनी आमचें जें इन्स्पेक्शन आमी केल्लें ताजो रिपोर्ट तांकां दिला. राजन देसाई, रॉजर ड्रेगो, शीतल तळपदी 3 एक्सपर्ट ताजो रिपोर्ट जावन आतां सीएमान अशें आश्वासन दिलां की आतां PWD बरोबर मिटींग करून काम सुरू जातलें. तो फाल्यां 2 दिसांत ताची मिटींग आसत आनी आमी जे कितें डिटेल्ड रिपोर्ट दिला ते एक डिटेल करून हाजेर जेन्ना काम स्टार्ट जातलें तेन्नाय आणखी रिपोर्ट दिवचो पडटलो. CM हॅज एक्सेप्टेड एवरीथींग आनी CM हॅज सेड की तें काम सुरू जातलें आनी ताका लागून डिसायड करपा जाय कितले दीस जाय पडटले तें काम करपाक. म्हणून तें काम जातलें. आतां ते स्टार्ट जावपाची वेळ आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावीत वासुदेव ओझरेकाराची पोलीस बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय मुख्य दुबावीत आसात. आंबेडे 70च्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे, भाऊ उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावीत वासुदेव ओझरेकार हांची न्यायालयीन बंदखण आनी 14 दिसांनी वाडयल्या. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय जाण मुख्य दुबावीत आसात. खुनाचो तपास अजूनय सुरू आसा. कांय दिसा पयलीं तिगांयनी जामिना खातीरूय अर्ज केल्लो, पूण पुलिशेन तांच्या जामिनाक हरकत घेतिल्ली. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय जाण मुख्य दुबावीत आसात. तांचो तपास अजूनय पुराय जाल्लो ना. ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्हू अशी मागणी पुलिशेन कोर्टा कडेन केल्ली. नमस्कार.
आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगातले श्रवण बर्वे ह्याचो खून आसा ह्यो 15 एप्रिलाक जाल्लो आणि त्याच्या नंतर तांकां 3 जाणांक ह्या संशयीत दुबावीत म्हणून तांकां अरेस्ट केलेले हातून तेजो स्वताचो बापूय देविदास बर्वे तसोच तेजो भाव उदय बर्वे आणि तेंचो शेजारी वासुदेव बर्वे हांकां 3 जाणांक अरेस्ट करून पयलीं 10 दिसाचो तांकां रिमांड दिल्लो. तेजे मागीर जी पोलीस कस्टडी मेळिल्ली आणि तेच्या नंतर तांकां रिमांड सोंपल्या नंतर डायरेक्ट तांकां वाळपे न्यायालयान तांकां 10 दिसाचो ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली कोलवाळे हांगासर आणि आज तांकां वाळपे न्यायालयान हजर केले आसता परत तांकां 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावयल्ली आसा. हेजो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक आणि निलंबित केल्ल्या कोंकण रेल्वेचो पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलार आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायालयान पीआय गुडलर आणि कॉन्स्टेबल हुसेनाक 1 लाख रुपयाचो वैयक्तीक बॉन्ड आणि हेर अटी घालून सशर्त जामीन मंजूर केलो. बेळगांवच्या एका मांस विकपी वेपाऱ्या कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान फाटल्या म्हयन्यात तांकां रंगे हात धरिल्ले. चारधाम यात्रेक वचपी भक्तांचे हेलिकॉप्टर बिरेस्तारा उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी गंगनी लागसार कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत सुमार 5 जाणांक मरण आयलें आणि 2 जाण गंभीर जखमी आसा. पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडात सुरू आशिल्ले चारधाम यात्रे वेळार बिरेस्तारा सकाळी उत्तर काशीत हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. हे घडणुकेत 5 भाविकांक मरण आयलां आणि 2 जाण गंभीर जखमी जाले. माहिती मेळटाच आपत्ती वेवस्थापन विभाग, पुलीस आणि सैन्य दळाचे पंगड घडणूक सुवातेर दाखल जाले आणि मदत कार्याक सुरवात केली. हे हेलिकॉप्टर एरोट्रिक हे खाजगी कंपनीचे आशिल्ले, जातून मुंबई आणि आंध्र प्रदेशातले 7 प्रवासी आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांव लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीची खोलायेन चौकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाई करात अशी मागणी विद्यमान देवस्थान समितीन केल्या. हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन बिरेस्तारा पत्रकार परिशद घेतली. शिरगांव लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीची खोलायेन चौकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाई करात अशी मागणी विद्यमान देवस्थान समितीन केला. या प्रकरणाक देवस्थान समिती जापसालदार ना. 1 एप्रिलाच्या नवे समितीन ताबो घेतला. प्रशासनाक कळाव जाल्यान ही दुर्घटना घडली. तशेंच हे दुर्घटने फाटल्यान देवस्थानाचो आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो हात आसा. समितीचे अध्यक्ष आसतनाय तांणी सुरक्षा संबंधीत प्रशासनाकडे पत्र व्यवहार करूंक ना असो दावो देवस्थान समितीन केला. बांधव जे जात्रेचा जो अपघात घडलो त्या बांधवांक श्रद्धांजली अर्पण करता. काल आमी कमिटीतर्फे श्रद्धांजली अर्पण केली तांकां. तशेंच जे बांधव आमचे कोण एक्सिडेंट जाला आनी तितून जे हॉस्पिटलान आहात तेंच्या खातीर हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तेंच्यान बेगीनच्या बेगीन सुदार जावचो. आनी आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेचें मुख्य कारण अशें की आमचो एक माजी कमिटीचो अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी अनेक मिडियांक एक पत्रकार परिशद घेतली आनी हे दिलें आपलें मत मांडलें आनी आरोप केले तेणें देवस्थान कमिटीचेर. त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणें आरोप केले त्या खोडून काडटा आनी त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता. एक बायल ती मेली वता, एक बायल मेली खंयसर लास्ट इयर. कमिटीनूय ती केस सिरियस घेवंक ना आनी गव्हर्मेंटानूय सिरियस घेवंक ना. ह्यो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर स्टे ऑर्डर दिली. तेणी तेच्या पयलीं जे सर्वे इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें ती एक्सपर्ट स्टे दिवपाक शकता काय ना ते थंयसर फिजिबलूच ना. तो कंपाउंड वॉल एक्झॅक्टली ऑन रोड आनी अशें भशेन एक्चुअली हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आसलें पूण ते आमच्या देवस्थान कमिटीनूय माझी देवस्थान कमिटीने काय केलें ना आनी पंचायतीनूय काम केलें ना. कित्याक तेणी ती कॅबिनेट हाडली. जो पळय कंस्ट्रक्शन जेणी केलां न्हू तेणी तेचेर कॅबिनेट हाडली आनी ते कंपाउंडार आज तक तशेंच आसा. म्हणटकूच कित्याक आनी तेच्या पासून 50 मिटराचो जो आज घडला पळय आमच्या काही म्हाजनांनी तेंच्या नदरेक हाडले पुलीस ऑफिसरांच्या. पण आमचे हांगसरले ग्रामस्थ आसले पळय एक गुप्तेंद्र गांवकार आनी विठ्ठल गांवकार तेंच्यांनी तांकां सांगलें तुमी वन वे करा कित्याक एंट्री आनी एक्झीट करून. पण तेंच्यांनी कितें ते
करता म्हळ्यार PSI कोण तरी आसलो कोण तो आमकां खबर ना कित्याक आमी एज अ कम्युनिटी सगळे कडेन पावना एक्चुअली कम्युनिटी हांगासून सगळें कंट्रोल करता आनी आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्या पैकी केल्लें आसा. गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो. 5 मिनटांनी पावलो. आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसींग YC पासून ताका थंयसर वयतलो जाल्यार जात्रे दिसा 1 वर लागता, कमीच कमी 1 वर लागता. जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो तर चडसो कितें आहा जें कितें घडलां पळय न्हू तें गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही. हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो त्या गणेश गांवकार जबाबदार जालो. गणेश गांवकारान केला हे कांड सगळे. म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळे कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा. दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या भाविकांक आर्गां ओंपतना देवस्थान समितीन आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो निशेध केलो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें सप्लाय करपी टेम्पो ड्रायव्हराक मडगांवां धर्मापूर वाठारांत 2 जाणांनी लुटलो. ताचे कडल्यान सुमार 4.83 लाख घेवन पळ काडलो. हे विशीं संबंदीत टेम्पोच्या धन्यान मडगांव पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून आपल्या गांवांत वचपी एका ट्रक ड्रायव्हराक 2 जाणांनी मडगांव धर्मापूर वाठारांत आडायलो. आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून ताच्या ट्रकाची तपासणी केली आनी ट्रकांत भितर आशिल्ले 4.83 रुपया फारावन थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं ट्रक धन्यान मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी शिर्ले ह्या नॅशनल हायवेचेर जो गोवा कारवार जावं गोवा कर्नाटका हायवे आसा ताजेर शिर्ले ह्या गांवांत भितर 2 जाणांनी एक ट्रकवाल्याक आडायलो आनी ताका सांगलें की आपूण पुलीस आसा आनी पुलीस असले कारणान तुजी गाडयेची चॅकींग करपाक जाय. हो ट्रकवालो जो आसा तो नुस्तें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गोंयांत येतालो, गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून परत वतालो आपल्या गांवांत आनी ताजे कडल्यान ताजी गाडयेंतल्यान 4,83,060 रुपया रोकड जी आशिल्ली ती फारायली. ह्या घटनेचो रोखडोच मडगांव पुलिसाक जी कंप्लेन आयली ताजे नंतर मडगांव पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत आनी उपनिरीक्षक हांची ताणें थंय धांव घेतलो, हाजो पंचनाम केलो. हे 2 जाण जे आशिल्ले हे मोटरसायकलीन आयले, तांणी हेल्मेट घालनाशिल्ले अशें कंप्लेनंटान आपल्या कंप्लेनीक सांगिल्लें आसा. मडगांव पुलिसांनी सद्याक हें प्रकरण BNS 305 कलम 305 आनी 204 ह्या कलमा खाला रजिस्टर केल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे श्रीधर मुंगेरा हो कारवार जिल्ल्यांतल्या मुर्डेश्वर ह्या गांवचो हो डेली नुस्तें घेवन येतालो आपल्या बोलेरो जिपीन घालून आनी ते मडगांव बाजारांत ते ट्रेडरांक विकून तो परत वतालो. तितल्यान ताका शिर्ले पावतकीर ह्या दोगांनी आडायलो. पयलीं ताका सांगलें की तुजी आमी चॅकींग करतात, तूं तुज्या गाडयांत गांजा आसा जावं ड्रग्स आसा आनी ते आमकां चॅकींग करपाक जाय. ताजे नंतर ताका सांगलें की तुज्या तोंडाक सोऱ्याचो वास येता. सो तांणी एकट्यान सोऱ्याक ताका धरलो घट आनी ड्रायव्हरांतल्यान जे पयशे काडले. हे प्रकरण ताका कांयच समजलें ना. ताका जेन्ना हे पळून गेले आनी ताणें कांयच डॉक्युमेंटाची चॅक केलें ना तेन्ना ताका समजलें की हाणें कितें तरी अफरातफर केल्ली आसा आनी ताणें जेन्ना आपलें टूल पळयलें जावं बॅग पयली तातूंत भितरल्यान जे पयशे आशिल्ले ते गायब जाल्ले आसात. ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे 2 जाण भामटे जे आशिल्ले हे क्लीन शेव आशिल्ले, हेल्मेट घालनाशिल्ले, नंबर मात ताका काडपाक मेळना. सो पुलीस आतां सगळे तरेन म्हणजे सगळे CCTV बाकीचे कितें कितें ऑप्शन्स आसात त्या प्रमाणे ह्या हाजो प्रकरणाचो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार. बाळावलीच्या नुस्तेकार भावांक पावसान बोटी पार्क करून दवरपाक अडचणी येतात. पावसा दिसांनी दर्याचेर बोटी पार्क करून दवरप धोक्याचें, कारण वादळ आयले जाल्यार बोटींचें लुकसाण जातलें. देखून सरकारान बोटी पार्क करपा खातीर तशेंच गिमान नुस्तें सुकोवपा खातीर जमीन उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी बाळावलीच्या नुस्तेकारांनी केल्या. सर आम मरे 4-5 वर्सां जालीं कोलवा आमगे फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन ऑफिस आहा. ते ऑफिसा ऑपोजीट नुस्त्या सुकोवपाचो बोर गव्हर्मेंटान जाग केलो आहा. ते भाशेन नुस्त्या सुकोवपा आमगे भाणाल गांवां जाग दिवची म्हूण आम गव्हर्मेंटाक मागोत आहाय. आत दुखून आमगे तें पास जावन येल ना आनी आम तें दिच म्हूण गव्हर्मेंटाक मागताय कित्याक आमी हे थंय बिचीर सुकयताय आनी केन्ना वार जालो जाल्यार केन्ना आमगे नुस्त्या पेडे जाता माचपण. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, एक ट्रेडिशनल फिशर मॅनांगेल्यो बायलो जेन्ना रांपणा नुस्त्या पोणाय ती बाबडी सोकाण हुये
बाजरां वयताय 5-4 आनी नुस्त्या घेन हाड तेंचे आंत काण तेंकां बरें उदकान सुकोवन आमगेले गोंयचे लोकांक बरें हारये नुस्त्या दिताय. तुमी आतां येयले हेचो हितींग 500 मेत्रां आहा तो व्हड जागो 50 आनी 5-6 हजार आहा आम तो मागोत आहाय आनी सीएम बाबान आमक नुस्त्याकारां प्रॉमिस केल्ले आपण तुमक दितलो म्हूण आम मागीर एसोसिएशन आमगे ट्रेडिशनल हारयां गेली आनी पातकारागे युनियना लेटर कोन्न घाल मुळे सीएमान आम काडी फिशरी डिपार्टमेंटान गायली. फिशरी डिपार्टमेंटान आमक लेटर धाडल्या हो जाग आमकां दिवच्या जायना आमी तो ऑक्शनाक घातले आनी लोकां भाड्यान दितले. आमी गोंयकार फिशरमॅन बाणावलेचे तो जागो कोणाक दिवपा नाय कित्याक आमकां पयलो जाग जावो कित्याक आमगेले आज गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाले भुरगे भायलगांवां काम दोन्ना म्हूण जायते हिंगा आयकोळे परतून धंदो करूंक स्टार्ट केलो आहा. आतां तुमी येयलोले आहाय तुमी ते पातीचोय फोटो काडय बिचीर तेमी पात्यो वांपड्यांगे बंद करून दवरलो आहा. जेन्ना तर एक बरें स्ट्रॉंग तुफान येयलें आमगेल्यो बोट खूंय पावतल्यो आनी आमगेलें जाळ खूंय पावतलें तें आमकां खबर ना. हो जागो पार्किंग आहा थंय हेच्या मुखार आनी कितले गाडयो वाडटले पार्किंग मातशें वाडोवन दिवचें आमकां. पब्लिकाक एक टॉयलेट फॅसिलिटीज करून दिवची. ट्युरिजम हांव भुरगेपणासून शेक चलयता 1988 सावन शेक चलयता पूण तेन्ना म्हूण तूं टॉयलेट फॅसिलिटीज आसूनाय. आतां गोवोरमेंटाचे लागीं एक रिक्वेस्ट म्हजो टॉयलेट फॅसिलिटीज दिवच्यो पब्लिकाक आनी तशेंच सेफ्टी हे लायट चलोवपाच्यो रातचे लायट्यो पेटना हिंगा सो लायट्यो आनीक कॅमेरा घालून दिवचे फॉर पब्लीक सेफ्टी. आनीक हें जर केलें न्हू गोवोरमेंटान सो आमकां ते गांवच्या लोकांक बरें दिसतलें. मायणा कुट्टेरीच्या पंचपटे वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी आनी खाणी पडल्यात. लोक घरांतलो कोयर हाडून रस्त्याक कुशीक उडयतात. ताका लागून रस्त्या वेल्यान यो वच करतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. थळावी पंचायत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात मात तरी लेगीत वाठारांत कोयराच्यो राशी पडटात. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी कांय थळाव्यांनी केल्या. हो एक 5 वाड म्हणटाय आनी हेचे मुखार अशी आमगेली मुखार व्हडली कॉलनी आहा. आतां ही गार्बेज एक्चुअली हिंगा सोर भोवून जे लोक पळय आहा तो गार्बेज आनीक उडयता आनी पंचायत कलेक्ट करता तेजी गार्बेज ही कलेक्ट करता ना न्हू बट तेजेर फाव ते सिरियसनेस पळय जाय न्हू दॅट तेजेर ते लक्ष घालना. आनी दुसरी गोष्ट तुका खबर आहा काल आमगेलो भरपूर बोवाळ जाला पंचायतान हिंगा आमगे 100 मिटर्स फ्रॉम हियर आनीक प्रोजेक्ट आसा. सो हांवें म्हणलें तुका काल स्थानीक लोक जो हे गांवांत रावता न्हू तो विटला सारको हे चोयन हो आमगेलो लोक सारको हिंगा कुडतोरेचो लोक विटला तेका लागून आमकां मेन रिजन आनी हिंगा प्रोजेक्ट नाकाय कित्याक प्रोजेक्ट येयले म्हणटरी गार्बेज जनरेट जाता उदकाचो डिमांड इन्क्रीज जाता आनी ऑल अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑन स्ट्रेस. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमगेले हे कुडतोरीचे विलेजीन कांयच ना. गार्बेज हँडल करपाक तेंका जायना. ही गार्बेज ड्राय गार्बेज जे कोण आतां कलेक्शन करता येवन पंचायत दारां उडयताय ती मागीर भरपूर चड जाल्यार ट्रक लोड जालें म्हणटकीर ते मागीर ट्रक लोड घेवन वयताय. अजून आज आमगेले हे गांवांत MRF फॅसिलिटी जायना. आमकोडे 3 लाख लेप्रोसरी हॉस्पिटल लँड आसा ते कोण हापासून दिता दॅट आय डोंट नो. आमी ते जायते ग्रामसभा बोवाळ करताय पूण अजून तेजे क्लॅरिटी ना. हे नागरिकां कडेन उलो मारता भायर सरोन आतां आमी हे ऑब्जेक्ट करपा जाय. ऑपरेशन सिंदुरांत अल्फा डिझायन आणि इस्रायलाच्या एल्बिट सेक्युरिटी सिस्टम हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार केल्ल्या स्ट्रायकर आत्मघाती ड्रोनाचो वापर भारतान केलो. भारतान पयलेच फावट ह्या ड्रोनाचो वापर पाकिस्तानाचेर हल्लो करपा खातीर केलो. 2021 वर्सा भारतान स्ट्रायकर आत्मघाती ड्रोन सैन्य दळाच्या ताफ्यान सामील केल्ले. ऑपरेशन सिंदुरात अल्फा डिझाईन आणि इस्रायलाच्या एल्बिट सेक्युरिटी सिस्टम हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार केल्ल्या स्ट्रायकर आत्मघाती ड्रोनाचो वापर भारतान केलो. भारतान ऑपरेशन सिंदुराच्या माध्यमांतल्यान पयलेच फावट स्ट्रायकर आत्मघाती ड्रोन वापरलो. 100 किलोमीटर रेंज आणि 5 ते 10 किल वॉरहेड व्हरपाची क्षमता आशिल्लो हो ड्रोन शत्रूच्या तळांचेर अचूक हल्लो करपाक शकता.
महत्वाची गजाल म्हळ्यार सायलेंट ऑपरेशन आनी अचूक स्ट्रायक करपाची क्षमता आशिल्लो हो ड्रोन सैन्य दळाची ताकद वाडयता. स्ट्रायकर ड्रोनाची वैशिष्ट्या 100 किलोमीटर मार करपाची क्षमता, 5 ते 10 किल वॉरहेड व्हरपाक सक्षम, सायलेंट ऑपरेशन आनी अचूक स्ट्रायक, कमी उंचायेर गुप्त ऑपरेशन करपाक सक्षम, टार्गेट लॉक करून ते नष्ट करपाक सक्षम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांग्यार मळकर्णे वाठारांत आशिल्ल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या खेळा मैदानाची वायट स्थिती जाल्या. ह्या मैदानाची संबंधीत प्रशासनान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ह्या मैदानाचेर खेळप थळाव्या भुरग्यांक कठीण जाला. देखून ह्या खेळा मैदानाची देखरेख जावची अशी मागणी जाता. पळयात पुराय बातमी. सांग्यार मळकर्णे वाठारांत गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या खेळा मैदानाची सामकी वायट स्थिती जाल्या. ह्या मैदानाच्या देखरेखीचेर संबंधीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्यान ह्या मैदानाचेर खेळप थळाव्या भुरग्यांक तशेंच लोकांक कठीण जाला. केपें आनी सांगे तालुक्यांतल्या लोकां खातीर हें खेळा मैदान म्हत्वाचें आसा. देखून ह्या मैदानाचेर वेगवेगळ्या खेळांचें आयोजन करून थळाव्या भुरग्यांचें प्रोत्साहन वाडोवपाची गरज आसा. संबंधीत प्रशासनान ह्या खेळा मैदानाची देखरेख करची अशी मागणी सरपंच राजेश गांवकार हांणी केल्या. बऱ्या प्रमाणात रितीन बरं आमकां सरकारान करून दिलो आनी सांग्यार एक भव्य असो ग्राउंड म्हणजे असो ग्राउंड खंयच ना, अशें निवळ ग्राउंड आमकां सांग्यार मेळ्ळो. पण आयज एक खंत बघता की आमच्या ह्या गांवा भितर खुबशे बरे खेळगडे आसात. सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवचें आनी बऱ्यो आमच्यो ज्यो गेमी जातात ह्या ग्राउंडार पर्यंत हाडून खेळोवपा सारकी एक सुविधा उपलब्ध करून दिवची, जेणे करून आमच्या ह्या भुरग्यांक चालना मेळटली आनी बाकी कितें इनकम्प्लीट जें कितें आसा तें इनकम्प्लीट दिवपा खातीर हांव प्रामुख्यान मागता डायरेक्टर ऑफ DCA आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सरा कडेन की तेणें आमच्या ह्या ग्राउंडार शक्य जर आसा जाल्यार बारीक अंडर 14 म्हणत 19 म्हणत किंवा शक्य असल्यार वरिष्ठ गटाचे गेमी हांगा खेळोवपा सारकी उपलब्धी करून दिवची आनी ह्या भुरग्यांक आमची चालना दिवची म्हणून. क्रिकेट ग्राउंड हा क्रिकेट ग्राउंड ते भुरग्यां करताय तो कोण करप तो ते आमचे SSG मार्फत ते सगळे करपा आसता. मागीर आमचे फुटबॉल आसो, आमचे व्हॉलीबॉल आसो, मागीर आनी इत्यादी आसो, बॅडमिंटन आसो, टेबल टेनीस आसो, हे सगळे कोण करपाचें? स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवान तेणी करपाचें. पूण हेजे सामकें दुर्लक्ष जाल्लें आहा. ग्राउंड हो ग्राउंड ग्रीन आसलो, आतां कितें जालें तेगेलो पंप कितें पिड्यार जालो. पंप सारको जावपाक कितें म्हाका 1.5-2 म्हयने गेले. तेन्ना म्हळें हिंगा ते टोन आहा तें मेलें. पूण हे तरेचे समज काम समज चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हे ग्राउंड आनी उत्तम हो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड आख्या सांग्यार मतदारसंघाक हो बरो आहा आनी केपें तालुका पासून सगळ्यांचे बरो आहा. पूण हेजे मेंटेनन्स ना जाल्ल्या कारण हिंगा हेजे आख्या तोंडाची हिंगा हालत पळय आनी हिंगा क्रिकेट ग्राउंड पळय आनी हिंगा फुटबॉल बी कांयच खेळना भुरगे. ऑथॉरिटी लक्ष घालपाक गरज आसा तुमच्या मनान? हय ऑथॉरिटी घालपाक गरज आसाची ना. कित्याक गांवां कितें आहा तर ते जी थोडी कंडिशन आसा ते खंय तरी सारकी मेंटेन केलना. हो ग्राउंड SCGन बांदलेलो पूण खंय तरी ह्या गोष्टीक जे मेंटेनन्स गोष्टी खूब तरी कमी पडटा आनी ह्या गांवांक मोस्टली भुरगे जे क्रिकेटीक एट्रॅक्ट जाता तांकां खंय तरी ह्या ग्राउंडाक मेंटेन करपाची आनी सपोर्ट दिवपाचो. तशेंच बाकीचे बी स्पोर्ट्स आसा, व्हॉलीबॉल ना जाल्यार फुटबॉल हे स्पोर्ट्स ह्या ग्राउंडार खेळ्ळे वयता. पूण इम्पॉर्टंट आसा क्रिकेट. जशें पंचायत सरपंच आसा तेणी म्हणल्यार हे ग्राउंडार खंय तरी अंडर 12-14 मॅची खेळून GCN सपोर्ट करपा जाय. GCN मुखार येवन हांगा गेमी खेळपा, कित्याक हो विलेज वाठाराचो ग्राउंड आनी हेका खंय तरी भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक ह्या ग्राउंडार खेळपाक. तशेंच ते नदरेन पळयल्यार ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स जावंक शकता. कित्याक हो ग्राउंड पडलेलो तसोच पूण जे ग्राउंडाची फिल्ड आसा ती म्हाका दिसता केपें आनी सांगे तालुक्याक एक बेस्ट फिल्ड आसा. लोकांक जे भुरगे आसा तांकां मुखार हाडपाक GCN बी हांगा गेमी खेळोवपाची ना गेमी खेळपाक तशेंच ह्या भुरग्यांक हेल्प करपाची गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर मळकर्णेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.